म्हणजे मेन एअरपोर्टाचो फुडलो रोड पासून करून आता ते आता म्हणजे 10 दिवसांनी चालू जातले ते अदर थिंग इज ऑल्सो यू विल सी फ्रॉम चिकालीम जंक्शन टू एअरपोर्ट जंक्शन इट विल बी डन विदिन नेक्स्ट 10-15 days आमचे करतात न्ही ते आम्ही घालूंक सोदता सो बोथ दॅट एरिया विल बी फुल्ली इल्युमिनेटेड अशें प्लॅन आहा तसं जाला ऑलरेडी ते काम कोण करता गोवा गव्हर्नमेंट पोल्ले काय हे केला आम्ही ते PWD चिकालीम जंक्शन टू एअरपोर्ट जंक्शन पयलीं सांगला ते दुसरें केला ते NHI चे काम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ NH17B, what has happened is technical sanction was already done for 5.5 crores earlier. Now because Portress had not paid us money, it was withheld. Now Portress has got the grants and I have tendered the work. The contractor is already on ground. After rains, we will do the full hot mixing. म्हणजे तुमच्या म्हणणे कितें MPT पैसे दितल्यान तुम्ही करतले त्या म्हणतात लोकांनी पडपाचे No, sanction has already come. NPT has to give the money and NHI is now sanctioning the money in the sense that Portress is getting the grants. आता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जे स्ट्रीट जो आहा वो आमचो मेन हांगा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसल्या कारणान हांगा एक लायट म्हणटा ती ना हांगा पोल घालून स वडे मायज जाले आनी लायटीची वेवस्था ना हांगा रातचे हांगा गोरवां बरे येता वयता लोक हांगा वॉकिंग करता आमी हांगा वॉकिंग करता आनी हे ट्रक बी रॅश हेवी व्हेकल्स येता रॅश चलयता रातचे कांय दिश्टी पडना एक फावटीन चलोंकूय भंय दिसता गव्हर्मेंटा कडेन मागणी जाता ते बेगीन जे पोल घातले तांकां लायटी बसोवपाची चवथी पयली जाय जाल्यार चडूच बरें जातलें आता 6 म्हयने जावन लायटी खांबे घालून जाल्या पूण अजून ताका लायट लागना हो मेन रोड आसा एअरपोर्ट रोडाचो हांगा बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून लायटी घालच्यो कित्याक हांगा रातचे लोक वॉकिंगाक वता आनी कितें अर्टवर्ड इन्सिडंट जावंक नाका मागीर रातचो खूब काळोख आसता हांगा सेफ्टी खातीर आनी लोकांच्या येण्या जाण्या खातीर व्हेहिकलांक खूब प्रॉब्लम जाता वाटेर एनिमल्स बी आयल्यार दिश्टी पडना